हांव होलसेल फिश मार्केट ओपन करपाचो चिंतून हांवें CMाक आनी आमगेल्या फिशरीज मिनिस्टराक लेटर केल्या आमकां थिंगा एक इन्स्पेक्टर अपॉइंट करपाक आनी हो इन्स्पेक्टर अपॉइंट करपाक आमी आतां लेटर केल्या कित्याक आमगे मार्केट ओपन जातली ऑगस्ट 1 आतां गोंयचें नुस्तें बंद जालां तेदो आमकां इन्स्पेक्टर मेळपा जाय म्हूण आमी लेटर केल्या आनी लेटर केलें म्हूण हो MLA एक्स MLA अनपोट MLA हो सांगता हांव हुंय ती मार्केट ओपन करपाक सोदता म्हाका हे ओपन करपाक वो बंद करपाक आज पासून कोणें सांगलो ना कोणें एक MLA नो मिनिस्टरान कोणें सांगलो ना ही मार्केट बंद दवर म्हणून हांव जाणा हे मार्केटाचेर 2 वर्स फुडें केसो इश्यू जाला फॉर्मुलिनाचेर आनी फॉर्मुलिना लागून गोंयांत कितू लोक मेला कितें जाला तें आमकां खबर आहा आनी हेजे हांवें डिसिजन घेतला म्हाका कोणें सांगलो ना ती बंद कर म्हणून आनी ओपन करपाकूय म्हाका हेणें सांगपा नाका हे ओपन करपाक आमी जाणाय केदो करपा आहा तें हांव 1 ऑगस्ट हेका ओपन करतलो आमी हुंय हें केलां इब्राहिमाक एक जाले आनी आमी ती मार्केट ओपन करूंक सोदताय आज इब्राहिम हायकोर्टान गेला आमची ओपन कोनाय म्हणून तें कळ्ळां ते सगळे हे आहाय ते फीश ट्रेडर्स आहाय ते म्हाका मेळ्ळे ते CMाक मेळ्ळे ते सगळे मिनिस्टराक मेळ्ळे मार्केट ओपन करपा आनी आमी डिसिजन घेयलो आहा ही मार्केट ओपन करपा न्हय आमगेली कंडिशन गायलाय ती फुलफील जावपा जाय आमी तें कंडिशन गायलो आहा हे नुस्तें खूंयच तें आमकां पयलीं कळपा जाय हे फॉर्मलीन फ्री जावपा जाय आमगे लोकांचो विस्वास हाडपा जायो हे नुस्तें खावपाक आज आमगे गोंयांत जायतें नुस्तें येता म्हळ्यार लोक खावपाक भिता हे फॉर्मुलिना लागून हे सगळें क्लियर जावपा जाय तेका लागून आमी मार्केट बंद दवरल्या आनी आमी मार्केट आतां ओपन करपा न्हय कित्याक आमगे डिसिजन जालो आहा तशें आतां हायकोर्टान ते गेलो आहाय आज हायकोर्टान एक हियरींग जालां ती म्हाका सांगता 16 कितें आहा हायकोर्ट डिसिजन कितें घेता चोया म्हळ्यार आमगेलें इंटेंशन ना हे मार्केट ओपन करपाचें